आमचीगेले कार्यक्रमाक तुमक सक्कर जनाक हांव अमृता स्वागत करता रसा आमगेल आयच्या एपिसोडांतू आमी न्यूझीलँडा देखून आमगेल केलो समाज बांधवा लागी उलयत सती सो आमगेल शोन तू आज या सती अजित आणि विद्या नायक तांगेला येवया आमी उलोया. नमस्कारू तुमका आमगेल शोन तू स्वागत करता रसा. नमस्कार. यूथ ऑफ GSB ना आमका उलोवचे अवकाश दिलेल्याक आमगेल धन्यवाद. हांव अजित नायक म्हणून इंडियान तू उडपी दुखून उडपी मिगेल गांव. मिगेल अन्नन नाव गणेश नायक आनी अम्मा मीनाक्षी जी नायक म्हणून. हांव हांगा न्यूझीलंडान तू 2004 आयलो एज अ स्टुडंट आनी ऑलमोस्ट 18.5 years जाले आनी आतां हांव DEC फार्मास्युटिकल्स म्हणून एक कंपनीन तो एनालिटिकल सायंटिस्ट जावन काम करता. नमस्कारू हांव विद्या नायक म्हणून हांव मंगळुरांतुल्यान. मिगेल अन्नाल नाव वरदराज गडियार आनी अम्माल नाव सुमना गडियार. हांव न्यूझीलंडा हांगा येयली मिगेल वर्ल्डीक जावन 2009 अंतू आनी हांव एक सॉफ्टवेअर टेस्ट एनालिस्ट गॅलगर म्हणून एक कंपनीन तो काम करता सर. आनी आमकां दोग जनाक 2 चेडूं आसाची आर्न आनी आन्या म्हणून. तुमकां मेळून मस्त खुशी जाता आसा. इतले तुमका विंगड कंट्रीजांत अपॉर्च्युनिटीज असताना तुम्ही न्यूझीलंड कसं सिलेक्ट केले म्हणून सांगेत वा. वय 2004 अंतू हांव मिगेल एक्चुअल प्लॅन आशिल्ले जर्मनी वचचे. न्यूझीलंड येवचे एक्चुअल प्लॅन ना आशिल्ले बट मिगेल कझिन मिगेलो टू शिकिल्लो MIT मणिपालांतू. सो तो मिगेले एक वर्स सिनियर आशिल्लो सो ताका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें. त्या नंतर मिगेल अम्मानाय म्हणलें की जर्मनीन कशें आमगेल कोणाची रिलेटिव्स ना आशिल्ले सो तूं न्यूझीलंडा वचचे और USA वचचे जाल्यार प्लॅन करी म्हणून. तशी हांव म्हणलें म्हाका USA वचचे मस्त इंट्रस्ट ना आशिल्लें. हांव जर्मनी सिलेक्ट केलेलें तें म्हणल्यार मिगेल केमिकल इंजिनियरींग बॅकग्रावंडांतू थंय अवकाश चड आशिल्ले फ्युचर ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणून. बट हांव एट दॅट पॉयंट हांव लायकलें ओके न्यूझीलंड जाल्यार न्यूझीलंड. हांव युनिवर्सिटीचे बॅकग्रावंड रिसर्च केलें आनी लायकलें ओके हांगा लायक स्कोप आसा. सो बेस्ड ऑन दॅट हांव न्यूझीलंडा येवचें डिसिजन केलें. आनी हांव म्हाका वर्ल्डीक जावन मिगेल अरेंज्ड मॅरेज आशिल्लें निमित्त म्हाका वर्ल्डीक जावन न्यूझीलंडा. सो हांव जावन न्यूझीलंड केलेलें न्ही बट अरेंज्ड मॅरेज जावन वर्ल्डीक पळोवन हांगा. सो बाय डिफॉल्ट तुम्ही न्यूझीलंडात लँड अप जाले. सो आता तुम्ही न्यूझीलंडाक फर्स्ट मूव जाताना तेदना 2004 म्हणताना ऑफकोर्स आमी इतले डिजिटली एडवान्स ना आशिल्ले तितले आमगेले कम्युनिकेशन असो टेक्नॉलॉजी तितले एडवान्स ना आशिल्ले. सो तेदना तुम्ही न्यूझीलंडाक मूव जावच्याक आनी तशी विद्या तांकां येवच्याक इंडिया दोखून एक फॉरेन कंट्री येवन सेटल जावच्याक सो तुमकां कितले सुलभ आशिल्ले जो कितले कश्ट आशिल्ले म्हूण सांगेत वा. तशीची तुमगेले ह्या प्रयाणांतू मूव जावचे हंतू तुमकां कोणी थंय आमगेले समाज बांधव जो आमगेले भारताचे कोणी विंगड जन आशिल्ले जो तुमकां सहाय केलेले तशी कसं जावन आशिल्ला जाल्यार आमकां सांगेत वा. श्योर. हांव 2004 येताना हांव हांगा वायकाटो म्हणून एक डिस्ट्रिक्ट आयला हॅमिल्टन म्हणून गांवांतू. हें एक्चुली एक सना गांव. तेन्ना हांव येताना हांगाचें पॉप्युलेशन अरावंड 80,000. तेन्ना मस्त जन इंडियन्स म्हूण ना आशिल्ले हांगा एक्सेप्ट मिगेल युनिवर्सिटी फ्रेंड्स. सो हेल्प म्हळ्यार आमी स्टुडंट्स आनी वी हॅड टू हेल्प ईच अदर आउट की आमकां खंयच्या फ्लॅटिंगाक जागो खंयच्या कामां हेल्प करचे एज अ पार्ट टायम स्टुडंट. तशी आमीची एकलो दुसऱ्यांक हेल्प करनाशिल्ली. आमचीगेल म्हणून म्हाका तेन्ना कोणें मेळ्ळी आशिल्ल्याची फर्स्ट इयरांतू बट सेकंड इयर म्हणटाना हांव थोडे फ्लॅट्स हांव पळोवन घेत आशिल्ले म्हगेले लँडलॉर्डाले. सो तेन्ना म्हाका दोग जाण आमचीगेल मेळ्ळ्याची बिकॉज ऑफ दॅट. सो दोगय मुंबय दुखून आशिल्ले बट तांगेले रूट्स वेर फ्रॉम उडपी. सो आमी इंडियांत मेळ्ळी जाल्यार इट वॉज कोइन्सिडंट दॅट आमी हांगा येवन मेळ्ळ्याची अँड म्हाका तांगेले व्हरलेले बाकीचे कजिन्स पुरा जनाल गुर्त आशिल्ले. सो दॅट वॉज वन ऑफ द थिंग्स. आनी कसं म्हळ्यार
सण गांव आशिल्ले निमित्त तेन्ना इंडियन ग्रोसरी मेळचें मस्त कश्ट करता आशिल्ले. सो दॅट वॉज ते आनीक प्रॉब्लेम आशिल्ले. बरी दोन दोन अंगडी आशिल्ले तेन्ना. इंडियन स्पायसेस पुरा मेळची तसले. गांवची म्हण कसले मेळचे चान्स ना आशिल्ले. सो आमकां बरी बेसिक्स मेळता आशिल्ले तेन्ना. बेसिक स्पायसेस दाळी तांदूळ तितलेची. सो एक फिजी दुकान येवची इंडियन तांगेल शॉप आशिल्ले. आनी एक पाकिस्तानी तांगेल शॉप आशिल्ले. सो ते दोन शॉप आसून विंगड तेन्ना कसले मेळनाशिल्ले. आतां ऑलमोस्ट 18 years ಅಂತೂ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಸಾಚಿ ಆಮ್ಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉವಣೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತೂ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಪ್ಸ್ जिन्सा अंगडी मस्त अस पुरा पुरा सबर्ब ಅಂತ एक अस म्हाका कसं चॅलेंज आशिल्लें म्हळ्यार आमगेल वर्ल्डीक चित्तना झट मागणी फट शादीशी आशिल्ली. म्हळ्यार एक दीस मेळ्ळीची नेक्स्ट डे एंगेजमेंट. थर्ड डे तो न्यूझीलंड आयलो. मागीर 6 म्हयन्यान वर्ल्डीक करून हांव हांगा येयली. सो चॅलेंज फर्स्ट कसो म्हळ्यार ह्यो आशिल्लो. म्हळ्यार तागेलो तो कशी म्हाका म्हळ्यार आमी पुरा भोंवच्याक तशें पुरा वचचें न्ही. बरी ऑनलायन उलयता आशिल्लीची. सो ताका अंडरस्टँड करचें तें एक आशिल्लें. सेकंड हांव काम सोन येयली आनी तेन्नाच रिसेशन आशिल्लें हांगा. सो म्हाका काम मेळूंक मस्त कश्ट जालें. एक 6-7 म्हयनो. मागीर काम मेळटरी चिके समजलें. प्लस तेन्ना इंटरनेट वॉट्सॅप तशें पुरा कसलें नाशिल्लें. सो एक कॉलिंग कार्ड म्हणून यूज करून आम्माक पुरा फोन करून उलोवचें आशिल्लें. आनी फर्स्ट 6 म्हयनो हांव ह्यो एक शिफ्ट वर्कय करता आशिल्लें डेअरी कंपनींत क्वॉलिटी कंट्रोल. सो सकाळीची 3 घंटा चमकल्यार सांजे 6 घंटा ताणी 6-7 घंटा वापस वचचें आशिल्लें. सो हांव एकली आसता आशिल्ली. फ्रेंड्स नाची, नेबर्स ना. सो ता एक चॅलेंज आशिल्ली तेन्ना 6 म्हयने फर्स्ट. बट एक पाट काम मेळटरी चिके सोशलायज पुरा आनी जनाक पळोवंक भायर वचच्याक पुरा सुरू केलें. Right. Compared to 2004, at must convenient us because of technology. The हांव येताना आमकां इंटरनेट नाशिल्लें तेन्ना हांगा. सो डायल अप आशिल्लें आनी कॉलिंग कार्ड घेवन यूज करपा आशिल्लें. सो ते एक मस्त हॉट चॅलेंज आशिल्लें. स्पेशली हांगा दोकोन that in itself त्याची एक व्हड चॅलेंज आमकां तेन्ना. आतां ते पुरो प्रॉब्लेम ना. And immigration wise हांव हांगा येताना एक्चुअली म्हाका हांगा सेटल जावचे प्लॅन नाशिल्लें. म्हणून न्यूझीलंड येवचे प्लॅन करनी आशिल्लें. दॅट वॉज कंप्लिटली कोइन्सिडेंटल. हांव 2 वर्सान म्हाका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा एज अ रिसर्च एसोसिएट. सो त्या कामांतू म्हाका ऑलमोस्ट 18 months मुगेल काम आशिल्लें. सगळे कंट्री बाय रोड ट्रॅव्हल करचे आनी ट्रायल सायट सेटअप करचे. ते व्हेरी गुड दॅट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. हांगा जना मेळूंक तांणी कशी आसाची हांगाचे डिफरंट सिजन्सान तूं कशी आसता कंट्री ते पुरो पळोवचें मेळ्ळां. एंड ताजे निमित्त हांव डिसायड केलें की जन चांग आसाची कंट्री चंद आसा. सो इट्स अ नायस प्लेस टू स्टे. म्हळ्यार हांगा थोडे टायम काम करून सेटल जावया म्हणून. मागीर इमिग्रेशन एप्लाय करून ते प्रोसेस मस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आशिल्लें. ते म्हळ्यार मुगेले एज्युकेशन बॅकग्रावंड पुरो स्किल शॉर्टेज कॅटेगरींत आशिल्लें. सो म्हाका विदाउट एनी इश्यूज म्हाका सुलभेर म्हाका हांगाचे रेसिडेन्सी मेळ्ळा आनी थोडे वर्सान हांव सिटिझनशीपय घेतलें. सो त्या विशयार म्हाका सुलभ जालें. तर तो रेसिडेंट आशिल्ले निमित्त म्हाका रेसिडेन्सी इमिडिएटली मेळ्ळ्या. ताजे नंतर सिटिझनशीप इमिडिएटली. आनीक कसं सांगचें म्हळ्यार नॉर्मली जन इंडिया वचून रजिस्टर मॅरेज पुरा करून मागीर तशें पुरा एप्लाय करताची. बट आमगेले हांव एंगेजमेंट जाल्ले कुडले इमिग्रेशन एप्लाय करूं सांगलें आनी तांकां ईमेल करून सांगलें की आमगेलें एंगेजमेंट जाला. 6 months लेटर आमगेलें वर्ल्डीक फिक्स जाला. सो तांणी म्हणलें दॅट्स फायन. आमकां तुमी पुरा रिक्वायरमेंट्स आमगेले पुरा डॉक्युमेंट्स आनी प्रूफ पुरा पेटयाची देन इट वील बी फायन. सो ते केलेले निमित्त आमी अर्ली स्टार्ट केलेले निमित्त तेगेले प्रोसेस आमी वर्ल्डीक जावन विदीन 2 weeks तेगेले न्यूझीलंड विसा इश्यू जाल्लो. सो आमकां वटू कंट्री येवचें जालें. सो हे तुमगेले ट्रान्झिशन्स मस्त स्मूथ आशिल्लेशें दिसता. आनी तुमगेले 18 years एक्सपिरियन्स कितलो म्हळ्यार तुमी त्या
different phases of developing technology आणि digital advancement face केला म्हणून सांगेत. तशीची आता तुम्ही सांगले तुम्ही थंय सेटल झाले आणि तिथलं वर्स तो कोणू ऑफकोर्स तुम्ही गावांनी येतच ताती तुमगेल चोरडू मय असती सो आता आमगेल एक आमची गेल संस्कृती वरोच्याक आमगेल भारताचे संस्कृती वरोच्याक देशाचे ते कनेक्ट दवरून घेवच्याक तुम्ही कसं एफर्ट्स घालून घेतील असं थंय आमगेल देशादकून दूर असून इनिशियली स्टुडंट जावन असताना आणि सिंगल जावन असताना तेन्ना पुरा आमी असल गॅदरिंग्स आनी म्हूण तेन्ना मस्त नाशिल्ले हांगा इंडियन्स मस्त उणे आशिल्ले तेन्ना बट आत्ताच मस्त जान जाल्ल्याची सो हांगा मस्त इंडियन फंक्शन्स जाता आसता आनी हांगा आमचे गेल्यांक ऑकलँडांतू कोंकणी असोसिएशन म्हूण आसा सो तांणी कसं करतात म्हळ्यार एक थोडो ग्रूप ಒಟ್ಟು जावन तांणी आमगेल पुरा परब पुरा येताना तांणी सेलिब्रेट करतात सो ते एक्चुअली एक गुड ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आमगेल चेडवांक थंय व्हरून आमगेल परब म्हळ्यार कसं जालें तें पुरो आमकां तांकां दाखोवचें जाता तांकां शिकोवचें जाता आनी आमगेल मलगड 3 वर्स जेवताय ती आमकां हांगा मिगेल आनम्मा आनी मिगेल माय माव येता वता आशिल्ले सो ती आमची गेल शिकूंक मस्त सुलभ जाल्लें सो ती आतां चंद करून आमची गेल उलयता आमी घरांत आमची गेले उलोवचें आनी मिगेल धाकली धुव तिका थोडे कश्ट जाले आमगेल आनम्मा हांगा नाशिल्ले 3 व्हड जेत्ताना बट कोविड जेत्ताना हांगा लॉकडावन जाल्ले तशें आमी घरांतू मस्त टायम वट्ट स्पेंड केलेले निमित्त तिणेंय आमची गेल उलोवचें सुरू केलें सो आतां आमगेल परब आनी येताना आमगेल पूजनी करचकी कसाय करचकी तशी तांकां सांगून दिवचें आनी आतां रामायण आनी येताना त्या पुरा काणी सांगून तांकां मस्त इंट्रस्ट आसा टीव्हीन तो रामायण येताना आमी युट्यूबार घालून दाखयल्या त्या पुरा काणी तांकां सांगल्या तांकां पुरा तांची काही इंट्रस्ट ताचे आणि कसं म्हळ्यार हांव एक रूल केला घरान तूं भितर येयल फुडले पुरा जनान आमची गेले उलोवका म्हणून ते म्हळ्यार तांणी पाप चेडून थंय वचून इंग्लिशान आसतना घरा येताना आमची गेल म्हळ्यार आमची गेल्यान उलयता तशी आमी आमची गेल उलोवचे ते दवरून घेता म्हळ्यार दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वय वय डेफिनेटली त्या मस्तू आवश्यक म्हणून सांगून घेता आणि तुमगेल हे प्रयत्न पळोवन भारी खुश जाता असं आमगेले जन कशी विंगड देशांत असल्यार आमगेल संस्कृती व्हरून घेवच्याक तांगेल पुरा एफर्ट्स घालून करून आसता ती म्हणून सो तुमगेलो उलोवन आज आमगेले एपिसोडान भारी खुश जाले तशी तुमगेले विंगड ग्रुप मेंबर्स जाला उलोवका म्हणून आसता सो तुमकां आमगेल शोन ती ओनू इतली पुरा माहिती दिलेल खातीर मस्त धन्यवाद म्हणून सांगता सर तुमकांय मस्त धन्यवाद सो तशीच ही न्यूझीलँडादकून अनेक लवली कपल आमगेल आसा ते आज आमगेल शोन तू मनीष आणि ईशा हांकां आमगेल शोन तू स्वागत करूया सो तुमकां आमगेल शोन तू स्वागत करतर हांव नमस्कारू ನಮಸ್ಕಾರು ಮಿಗೆಲ್ ನಾವು ಮನೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಾವ ಬಾಂಬೆ ತುಕೊನು ಮಿಗೆಲೆ ಅನ್ನಾಲ್ ನಾವು ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್ आणि अम्माल नाव ज्योतिका कामत म्हणून हांव दैसर अंतू राबून आशिल्लो थंय व्हड जालेलो बॉम्बेंतू हांगा हांव 2011 येवन कलिनरी शिकलेलो हॉटेल मॅनेजमेंट हांगा एक न्यूझीलंड बेस्ड हॉटेलांत हांव हेड शेफ जावन म्हूण आसा करंटली हॅमिल्टनांतू वायकटो रिजनांतू न्यूझीलंडांतू राबता आसा हांव बॉम्बेंतू शेफींग शिकलेलो जाल्यार हांगा येवन हांव वापस बेकिंगांतू स्पेशलायझेशन करून आतां कॅफेसांत आनी काम करून आतां एक हॉटेल रन करता आसा कॉन्फरन्स सेंटर्स कॅफे आणि रेस्टॉरंट्स असतात हॉटेलांतू हांगा शेफिंगाक मस्त स्कोप आसा सगळ्यांक नमस्कार हांव ईशा कामत आनी हांव कारकळा दुखून आसा म्हगेल अम्माल नांव ज्योती भंडारकर आनी भाव ध्रुव भंडारकर आनी कारकळांतू आसा ती हांव न्यूझीलँडाक वायल्डीक जावन 2018 आयले आनी हांगा हांव मायकल हिल म्हूण एक डायमंड इंडस्ट्री म्हणटा ज्वेलर्स
हांगेल ते सेल्स टिमान काम करता सर. आता पुरा तुम्ही आमची गेले थंय कशी मेळतर असता ती तांकां पुरा वोटू कोर तुम्ही कितली पटी मेळतर असता ती आणि कसन परब आणि वोटू आचरण करतात की वोटू जावचे कसं कारण असतं तुमगे लागी ह्या पुरा आमकां सांगेत वा. शुअर. आम्ही हांगे साना कम्युनिटी शेअर्स आमगेलेची गुर्ताचे आमची गेले कसले परब अस म्हणटाना नरी बायणा पूज म्हणले मागीर चुडी पूज म्हणले बायल मनशाले जो गणपत जाली मागीर युगादी जाली असल पुरा हांतू आमी हॅमिल्टना असल्यार बाकी फॅमिलीज ऑकलँडा असल्यार आमी केन्नाय एक डिस्टन्स तितले नासतील निमित्त एक 1.5 hours डिस्टन्स आसा तांणी आमगेल घरांतू जो आमी तांगेल घरा वचून विकेंडा असल्यार तशी असता नाजाल्यार पक्केनी वीक डेसांत असल्यार आमी हॅमिल्टनांतूच जो ऑकलँडांतूच कोणाले ते फंक्शन असल्यार ते ओट्टू मेळून थंय फंक्शन करताची जाल्ले तितले कसं सामग्री हांगा मेळटा कसल आमकां आयटम्स आमी हाड येता जे पुजेक अगत्य आसा ते आमी ट्राय करता हाडूक चडावत पुरा मेळटा ना जाल्यार कुरियर कोण पेटयताची आतां वायणा पुजेक आनी सामान जाय आशिल्लें इंडिया तुकून मेगेल आमचो हिगेल आम कुरियर कोण पेटयता तसल पुरा आसतना चडावत पुरा करचे ट्राय करता आमी परब ओट्टू मेळून हांगा फ्रेंड्साची फॅमिली जाला आतां तुमी अजित अण्णा आनी विद्यवानिकय मेळ्ळींच फुडें तांणी आमगेले एक मालगड भाव अशे फ्रेंड्स म्हणच्याक आमकां मर्यादा समज तितलो आमगेले क्लोज रिलेशन आसा तांगेलो ओट्टू तशी आमी एक ओट्टू एक फॅमिली जावन मेळून पुरा परब सेलिब्रेट करचे एक खुशी की परब आमी केले आनी एक कनेक्टेड इंडिया तुकून की आमी एक जे सांग तुकून पळोवन आयलेले ते हांगा फॉलो करतात म्हणून तशी. सो ह्या पुरा जनाक वोट्टू करचे ह्या प्रोग्राम्स आनी ऑर्गनायज करचे तू कसन कितले सुलभ आसा जो कसन चॅलेंजीस आसा की तुमकां चॅलेंजीस सिंगल असताना चॅलेंजीस मस्त असता वर्ल्डीक जाता म्हाका दिसता मस्त इजी आसा हांव हांगा 2011 आयलेला 2011 तुकून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट वर्ल्डीक जावचे ते हांव आमचे गेले फॅमिली तितले मेळ नाशिल्लो इतले म्हळ्यार कनेक्ट जावचे मस्त प्रॉब्लेम जाता पूर्ण एक फॅमिली उरता आसतना तांगेल एक लायफस्टायल सेट आसता तांतू आमी आसतना चिक्के कनेक्ट करूंक डिफिकल्टीज आसता एक पण वर्ल्डीक जालें म्हणटाना आनी ऑपॉर्च्युनिटीज ओपन जाता आनी 4 जाणां मेळूं जाता आतां आमगेल सिच्युएशनान तूं हांगा विंगड आमची गेल म्हळ्यार बॉम्बे तुकून आमची गेल आसाची गांवां तुकून आमची गेल आसाची तातूं हांव बॉम्बे तुकून आनी म्हगेल भायर कारकळा तुकून आशिल्ले निमित्त मंगळूर सायडाचे आमचे गेल्या ओटूय कनेक्ट कोर येता आनी बॉम्बे सायडा आमचे गेल्या ओटूय कनेक्ट कोर येता जाल्यार अशी खंयचे फंक्शनान त्यांनी कनेक्ट करच्याक मेळूक इतले एक डिफिकल्ट ना आय थिंक एक कपल जावन आसतना तितले डिफिकल्ट ना सेल्फ इंट्रस्टय आसता की कितले तुमकां पार्टिसिपेट करता कितले इनवॉल्व जावका तांतू म्हूण सांगू न्हू जाल्यार आमी कितले जाणां गुर्त पळय तांणी कितले सारके आसा तांणी ते करच्या ट्राय करताची आनी आमी तितलेच पार्टिसिपेट करूं ट्राय करताची मागीर पक्क्यांनी वीक डेसांत असल्यार फुडेकची सांगून की हे दे आर जाता युगादी स्पेशली युगादीक आनी ऑकलँडान तूं सेलिब्रेट करताची फॅमिलीज सदांना आमकां सांगताची की हे वेडनेसडेक जो थर्सडेक आसता युगादी फुडेक रज घालल्याची म्हूण सांगून सदां आमी पूर रज घालून ऑकलँडा वचून स्पेशल कशी सेलिब्रेट करून येताची सो तितले डिफिकल्ट ना वर्ल्डीक जातल्यारी सिंगल आसतना चिके कश्ट आसता बट आतां कसं जालां म्हळ्यार आमगेल तसल जेन्ना कोणाक अशी गोत्तू आसा की कोणे सिंगल आसा म्हणटाना तांकां अशी तोंदरे जाता म्हणटाना आमी कोण हे सिच्युएशन दुखून चमकल्यांच पळय आमी ते ट्राय करताची की तांकां इनवॉल्व करून तांकां कम्फर्टेबल करून आमी ते पार्टिसिपेट तांकां करूं येता म्हूण तशी बट एट द एंड ऑफ द डे तांणी तितले इनवॉल्वमेंट दाखोवता
हांव म्हगेले पर्सनल व्यू सांगचे की आमचीगेल कम्युनिटीन तूं हांव येवचें येवचें आशिल्लें फुडें इता म्हळ्यार हांव कोणाक मेळ नाशिल्लो म्हूण सांगून न्हू. सो म्हाका अशें दिसता की आनी कोणी हांगा मुखार हांगा आयल्यार हांगा आमचीगेल कम्युनिटी आसा, कोंकणी असोसिएशन आसा, तांकां मेळ्ळ्यार ताजे निमित्त कसो जाता म्हळ्यार असोसिएशनान तूं मस्त जेन्ना विंगड विंगड फिल्डां तुकून आसाची पर्सनली हांव शेफ मस्त IT बॅकग्रावंड आसा, हेल्थ सेक्टर्सान तांणी आसा, तशें आशिल्ले निमित्त कसो जाता म्हळ्यार एक रेफरन्स म्हळ्यार एक विंगड कंट्री तुकून न्यूझिलंडा येताना इंडियान चलचे कशी कामाक अप्लाय करचे आनी पुरो आसा बट मस्त विंगड आसता वेरेज न्यूझिलंडांत विंगड आसा. असल असोसिएशनान तूं चमकले निमित्त कसो जाता म्हळ्यार एक आमचीगेल म्हणटाना एक रिलेशन आशिल्ले निमित्त तूं पुरो जन हेल्प करूंक हांगा पुरो आमचीगेल आसा पळय चडाव जावन हेल्प करूंक मस्त हॅप्पी आसाची केन्नाय प्रॉब्लेम ना. तशे निमित्त हांव एनकरेज करचें की मुखार कोणें हांगा आयल्यार असोसिएशन आसा हांगा पार्टिसिपेट करूं चडाव ट्राय करतात आनी तशें आशिल्ले निमित्त विंगड प्रोफेशनान तुकून तांगेल प्रोफेशनान ते आमगेल असोसिएशनान कोणी आसल्यार तांकां कसो कोरका कसो तांणी नेक्स्ट स्टेप घेव येता खंयची कंपनी आसा तांणी पळोवका तांगेल प्रॉस्पेक्टा खातीर ते इजी जाता. ಖಂಡಿತ तुम्ही सांगिल्ले मस्त मुख्य विषय म्हणून सांगेत सोशल इन्वॉल्वमेंट असला री चिके कळता एक्सचेंज जाता इन्फॉर्मेशन असो कॉन्टॅक्ट्स असो. सो तुम्ही मस्त पुरो डाउट्स आमगेल मन आशिल्ले क्लियर केले. सो मनीष आनी ईशा तुमकां आमगेर शोंत आयल खातीर मस्त धन्यवाद म्हणून सांगून घेतास आनी इतली पुरो माहिती दिलेल खातीर धन्यवाद सांगून घेतास. थँक्स Thank you. अमृता ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या आणि यूथ ऑफ GSB तुम्ही मस्त लायक काम करता ती सो त्याच खातीर थँक्यू सो मच. धन्यवाद तुमगेले तसं समाज बांधवाले सपोर्टा निमित्त आमकां अशी मुखार वच्चा जाता सो मस्त धन्यवाद. थँक्यू. तशीची न्यूझीलंड देखून अनेक आमचीगेले जन आसा ती सार्थक कामत म्हणून तशी तांगे लागी उलोया. सार्थक तुमकां आमगेल शोन तू स्वागत करता असा. नमस्कार. हरी गुरुभ्यो नमः. नमस्कार. मेगेल नाव सार्थक कामत म्हणून हांव born in Bangalore. Then I was मागीर हांव brought up in Mumbai. Actually मेगेल पुरो स्कूलिंग आनी मुंबय केल्लेले. ताजे नंतर I relocated to I got a merit scholarship when I was in grade 12. ताजे नंतर I Kerala for 2.5-3 years. ताजे नंतर I got an opportunity for my further work opportunity. I was in UAE, Middle East, Dubai and Abu Dhabi for 6 years. I came to New Zealand back in 2018 at almost like 4.5 years मागेले. Currently I'm Auckland तुझी CMA CGM group म्हणून सिवा लॉजिस्टिक्स सांगतो ॲज अ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून काम करता असं फ्रॉम लास्ट 1 year and 3 months तुकून. इट्स अ ग्लोबल कंपनी एक फ्रेंच कंपनी लॉजिस्टिक्साची एक फेमस कंपनी वर्ल्ड वायड आणतो. सो इट्स अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी टू वर्क. न्यूझीलंड इज वन ऑफ द गुड कंट्री हांगा. न्यूझीलंड मागेल एक ड्रीम आसली की न्यूझीलंडा येवका म्हणून त्याच्या ते आज मागेल फुलफील जालें. सो आय एम हॅपी अबाउट दॅट. सो तशी जी आमकां सांगित जाता की न्यूझीलंडांत एक अंदाज कितले GSB जन आसचे पुरो ती. न्यूझीलंड इज व्हेरी बिग एक्चुअली. म्हळ्यार 2 आयलंड कंट्री इट्स आयलंड एक्चुअली. सो साऊथ आयलंड आनी नॉर्थ आयलंड. सो अप्रॉक्सिमेटली 60-70 फॅमिलीज अशा पुरोची मागीर बॅचलर्स केलो आसाची. सो ऑल अराउंड एक कोंकणी कम्युनिटी म्हळ्यार एक 150-200 ऑल अराउंड. सो तुम्ही सांगिल म्हणके आता तुम्ही रिसेंटली मूव जालेला सांगा. सो आता न्यूझीलंड असल देश आणतो आता मूव जाताना कसं एक सहाय करतल कसं एक कम्युनिटी म्हणून आस की जो कसं आमगेले असोसिएशन जो आस की अशी आमके एक सपोर्ट दिवचे मातशाक थंय मूव जावन सेटल जावच्याक सहाय करचे रितीर कसं सिस्टम आस की व्यवस्था आस की म्हणून आमकां सांगेत की
आमच्या हांगा तो हांव 4.5 years जेल्ले म्हळ्यार 2 वर्सां तो कोविड आनी मी हांगा मस्त प्रोटोकॉल्स पुरो आशिल्ले लायक तेज्या न्हू मस्त कम्युनिटी इंटरॅक्शन मस्त मस्त नाशिल्ले आमगेले हांगा आतां कोंकणी कम्युनिटी आमी स्टार्ट जाला सो एक्टिविटीज पुरो जाता आसा अक्का म्हणून सो तांगेले एक्टिविटीज पुरो जाता आसता वेन एवर आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट तशी but it's a good for new people to join and good to know, good to build contact and good to get together. That's the main intention because तुम्ही एक देशात दुखून विदेश you will have a lot of difficulties. The difficulties घेऊन वरतना you will also need people to always support you. That's very important to join a community always and get together with the community. कसले information जावं कसले तुमका कसले always need to coordinate with them आणि कोणी येताच म्हणजे 9 जणांका मेगेले एक म्हळ्यार हांव एक I'm a single person like so if anyone needs calls me ang dukun येताच जन okay no problem I'm always eager to help कसले गायडन्स जावं का आणि कोणाक कसले इन्फॉर्मेशन जावं का न्यूझीलंडा विषयी आणि कसले I'm eager to help पहिले एक मेगेले एक्झाम्पल एक बॉम्बे दुकून एक आमगेले कम्युनिटीचे आमचीगेल म्हणून आमचीगेल चल्लो तो येवचो आशिल्लो he was very not sure कशी करचे कसले करचे so he just कोण की मेगेल नंबर दिल ताका he got in म्हाका मागीर फोन केल की कशी हांगा न्यूझीलंडान आयल नंतर कसेल म्हाका हांगा so I gave him just brief idea मागीर ताका मस्त हेल्प केले हांगा तरी आतां पयली just सडन तागेले प्लॅन केले तो आयल हांगा स्टडीजा खातीर and then आमगेल कशी म्हळ्यार आमी आमची गेल म्हळ्यार आमी एक हेल्पिंग नेचर आसता केन्ना म्हळ्यार केन्ना आमी कोणाक येद्र आस म्हणजे कोणाक सपोर्ट जावपाक वी आर ऑलवेज स्टँडिंग तशी आमगेली एक कम्युनिटी आसता सो आमी कोणाक शायना आमकां सपोर्ट करूं खंयचे इवन फायनान्शियल कसले केलो पडी सपोर्ट जावका कोणाक कसले विंगड टायप सपोर्ट जावका गायडन्स जावका आय एम ऑलवेज इगर टू हेल्प एनीवन तशी सो तुम्ही इतलपुराची माहिती दिली तशीची न्यूझीलंडान तू PR प्रोसेस कशी आणि थंय पुरा कसकसन पुरा अवकाश आसा शिक्षक असो जो कामाक पकन येतल जनाक कसन पुरा अवकाश आसा म्हणून आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगून दिवेत वा शुअर न्यूझीलंडान तू PR पुरा कंट्री पुरा जनाक इंडिया दुखून येतना PR म्हणून एक मना आसता PR घेऊन आमी त्या कंट्री सेटल जावका फर्स्ट पूरा पशी आमकां फर्स्ट आमगेल बॅकग्राऊंड कसले आमगेल जॉब कसले आमी कसं शिकले आमगेल क्वालिफिकेशन कसले त्या पुरा मस्त इम्पॉर्टंट करता खाली PR म्हणून आमी हांगा येवची म्हणून त्या एक आमगेल इंटेंशन आसा आमगेल गोल आसता की आमी मुखावयले आमगेल मुखावयल पिढीक मुखावयल आमगेल चेडवां की आमगेल फॅमिलीक कसं प्रॉस्पेक्ट आसा त्या येवची पयश पुढे न्यूझीलंड म्हणून फर्स्ट हांव लेखील कॅनडा वच्चा USA वच्चा बट म्हाका न्यूझीलंडाक वचता म्हणून तशें म्हगेलें एक हांवें गोल केलें न्यूझीलंडान तूं कसं म्हळ्यार एक हांगा कल्चर जावं हांगा जन जावं हांगा कसले जावं इट्स क्वायट डिफरंट इन एनी अदर कंट्री बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंट्री 5 million पॉप्युलेशन बट PR प्रोसेस म्हळ्यार इट्स ऑल डिपेंड अपॉन युअर बॅकग्राऊंड कसले आसा बॅकग्राऊंड तुगेल इफ यू आर अ डॉक्टर इफ यू आर अ सायंटिस्ट इफ यू आर अ हेल्थ वर्कर सपोर्ट वर्कर कसले पुरो हांगा मस्त रोल क्रिटिकल रोल हांगा त्या क्रिटिकल रोलान तांकां जॉब्स इमिडिएटली मेळटा म्हळ्यार आतां गव्हर्मेंटान इतली फ्लेक्सिबल केला शॉर्ट स्किल करून दवरला की तुम्ही आयली म्हणजे तरी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा कंपनी इज इगर टू स्पॉन्सर यू इट्स there is an opportunity that company can sponsor you and you can get the residency that's called as PR process like PR मागीर अनेक ऑप्शन आसा तुम्ही शिकच्या येवेत हांगा शिकच्या येवन तुम्ही एक लेवल 9 जो मास्टर्स कोर्स की PhD तुमगेल PhD हांगा इक्विवेलंट आसा म्हणजे PhD करूं येता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूं येता सो डिपेंड्स कशी सर्कमस्टान्सेस बट येवचे पयश फूड तुमगेले एक फायनान्शियली साऊंड बॅकग्राऊंड आसता त्या पुरा इम्पॉर्टंट आसा हांगा येवच्याक इट्स नॉट दॅट आणि तुमकां मन आसता येवच्या हांगे तर हांगाचे कल्चर एडाप्ट करूं काम कशी इनिशियल कसले पण काम करून रेडी आसता केदोळटा एक काम मेळना की बिकॉज कशें म्हळ्यार हांगे तुमकां काम कोणी हाता दिनाची यू हॅव टू गो अँड सर्च आमी सर्च केल्यार मात्र आमकां काम हाता मेळटा सो स्ट्रगल आसता म्हळ्यार कसले एक आता कसले काम ना जाल्यार हांगा येवच्याक इट्स व्हेरी हार्ड एक्चुअली तशी आणि आता गव्हर्मेंट हांगा न्यूझीलंडान व्हेरी सपोर्टिव्ह गव्हर्मेंट आता म्हळ्यार इन टर्म्स ऑफ तुमगेले क्वालिफिकेशन तुमगेला लायक स्किल आसता जाल्यार स्किल सेट आसता जाल्यार इंडियान यू ऑलवेज हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कम हियर अँड वर्क इन न्यूझीलंड तशी नाही इतली पुरा माहिती ऐकून लायक दिसता त्यामुळे आमगेले कोणी जनान
आमचीगेले आम कितल पुराची माहिती दितस ती कितल पुरा अवकाश अस आणि तुमगेल तसर जन थंय सहाय करूक आसा ती शिकोण एक अपॉर्च्युनिटीज इतलं असं काम करचे कितले अपॉर्च्युनिटीज आसा आणि तुम्ही इतलं पुरा सांगितलं का तुमका मस्त धन्यवाद म्हणून सांगतर असं आमगेल टीम आदोकून आमगेल शोन तू आयल खातीर आणि ह्या जन ಒಟ್ಟು कोण तुम्ही प्राजना नम कितल पुरा इन्फॉर्मेशन दिलेल खातीर तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. Thank you, Amrita. Actually, youth of GSB, I'm a big of GSB always. अनेक कसं म्हळ्यार एक युथ ऑफ जीएसबी ने एक फाउंडेशन घालेल निमित्त हांगाच्यात 9 चेडू हांका 9 कोण हांगाच बॉर्न अँड ब्रॉट अप चेडू तांकां मेळटा आमगेल्या गांवचे तेर जावो कार्तिक पुनो जावो खंयचेय फेस्टिवल जावो युथ ऑफ जीएसबी दाखोवच्या दिता टीव्हीर पळोव येता अशें पळय ह्या प्रोग्राम म्हळ्यार सांगून दिव येता दाखोव येता तेन्ना तांकां एक नॉलेज येता चेडवांक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्या तुमी एक लायक काम करता आसाची एक आमके एक मस्त एक आम हॅपी हांगा कोणाक इंगला आमची केला युथ ऑफ जीएसबी पुरा जनांक लाईव्ह मस्त मस्तन पळयता इट्स व्हेरी गुड आणि आमगे युथ ऑफ जीएसबी मात्र नाही पुरा कडेन फेमस जाला दॅट्स वाय आय एम सो हॅपी अबाउट दॅट आय कॅन से तशीची विंगड कसं म्हळ्यार तुमगेले मस्त पुरा ऑपॉर्च्युनिटीज करता आसाची आमची केली कम्युनिटी दॅट्स व्हेरी यु नो आणि त्याच्यावर आमगे जना एक वयर येवचे एक चान्सेस आणि समाज बांधवा तांगेले सहकार आणि सहाय्या निमित्त आमकां अशी मुखार वचत जातस म्हणून सांगेतस तशी सक्कट जनाले सपोर्टा निमित्त युथ ऑफ जीएसबी टीमाक मस्त पुरा प्रोजेक्ट्स करच्याक जातस म्हणून सांगतस हांव तशी तांकां तुमकां पुरा जनाक हांव धन्यवाद सांगता युथ ऑफ जीएसबी टीम दाखोवन आमकां सहाय्य आनी सहकार केल्याक आनी अशी प्रोत्साहन दिता आमकां म्हणून थँक्स अमृता आणि टीम नरेश अण्णा चेतन मागीर पुरा जनाक आमगेल धन्यवाद थँक्यू तुमकां मस्त धन्यवाद. आयच्या एपिसोडांत आमी न्यूझीलँड टिमा तांगे लागीं उलयल्या थंय आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ आमची गेल आशिल्लें ती आज आमगेल शोन तू आयलें ती उलोवच्याक तांगेल पुरा अनुभव तांणी आमगेल ओटो शेअर केलेला आसा हाजी निमित्त तुमकांय मस्त पुरा हेल्प जावन आसचें पुरो तुमकां चड पुरो विशय कळून आसचें पुरो म्हण लेखून घेता ती तशीची तुमगेल कोणी नेबर फ्रेंड्स कोणी आमची गेले तशी विदेशांत तू कसने विशेष जावन कोर नासल्यारी आमकां सांगे ती आमगेल शोन तू तांक येवन आमी इंटरव्यू करच्याक भारी खूश पडटात आमी तशें सांगता विंगड एपिसोडांत आपस मेळया येवच वाराक त्या ते नमस्कार.